नमस्कार पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार। सुरवेक पळयात आयच्यो मुखेल खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे ग्रीसात भव्य स्वागत। ग्रीसाच्या प्रधानमंत्र्या सयत केली द्विपक्षीय चर्चा। बिझनेस वीस शिखर परिषदेक नवी दिल्लीत सुरवात। राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय उद्देग मळावेले भागधारक ह्या परिषदेत वांटेकार। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन, अनुराग सिंग ठाकूर तसेच ज्योतिरादित्य सिंधिया हांची घेतली भेट। राष्ट्रीय खेळा सर्ती सयत दाबोळे विमानतळ मुद्द्याचेर जाले उलोवप। सरकारी सेवांचो लाव घेवपा खातीर गोंयच्या नागरिकांनी ग्रामीण मित्र हेल्पलायनीचो वापर करचो। पर्यटन संचालकांचो उलो। आणि नामनेचो भालोफेक खेळगडो नीरज चोप्रा पॅरिस ऑलिंपिक 2024 खातीर पात्र। आणि आता खबरो विस्तारान। आपली दक्षिण आफ्रिका भोंवडी सोंपोवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सकाळी ग्रीसाची राजधानी एथेन्सात पावले। 40 वर्सां उपरांत भारतीय प्रधानमंत्र्यांची ही पहिलीच ग्रीस भेट। ग्रीसात पावल्या उपरांत भारतीय वंशाच्या लोकांनी तांकां उमेदीन येवकार दिलो। तांच्या हॉटेला सामका लोकांनी ढोल ताशे वाजोवन आपली उमेद उक्तायली। आपल्या एका दिसाच्या भेटेर प्रधानमंत्र्यांनी आयज ग्रीसाच्यो राष्ट्रपती कॅटरिना साकेलारोपोulou हांची भेट घेतली। ह्या वेळार दोनूय राष्ट्रांमदले संबंध सुदारपाविशीं चर्चा जाली। राष्ट्रपती साकेलारोपोulou हांचे कडेन जाल्ले बसकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी चंद्रयान-3 मिशनाच्या यशाविशीं उलोवप केले। चंद्रयान-3चे यश हे फकत भारताचेच न्हय तर पुराय मनीस जातीचे यश आसा अशें तांणी सांगले। भारत के विज्ञानों की सफलता ऐसा नहीं है, ये पूरी मानव जात के लिए सफलता है और पूरे मानव जात के भविष्य को गढ़ने में विज्ञान के इस प्रकार के साहस और सफलता है बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। उसमें भी जिस भूभाग पर चंद्रयान-3 ने अपनी गतिविधि प्रारंभ की है, मैं मानता हूं कि उससे जो नतीजे निकलेंगे वो पूरी साइंटिफिक फैटर्निटी को और मानव जात को चंद्र के संबंध में जो उसकी जिज्ञासाएं हैं और लोग जो भावी प्लान कर रहे हैं उसमें बहुत उपयोगी हो सकता है। और आपने बधाई दी, मैं सब भारतीयों की तरफ से आपका अभिनंदन करता हूँ। आपल्या ग्रीस भोंवडेची सुरवात प्रधानमंत्र्यांनी अननोन सोल्जर ह्या कबरीचेर आर्गां ओंपली। ह्या वेळार तांकां थळाव्या सैन्य दळाकडल्यान सेरेमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर दिलो। उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ग्रीसाचे प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकीस हांचे कडेन द्विपक्षीय चर्चा केली। दोनूय देशां मदीं सहयोगाचे संबंध वाडोवपाचेर चर्चा जाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या ग्रीस भोंवडेविशीं थंय रावपी भारतीय वंशाच्या लोकांनी खूब खोस उक्तायल्या। एथनात हॉटेलात पावतकच प्रधानमंत्री थंयच्या भारतीय वंशाच्या लोकांक मेळ्ळे। भारतीय समुदायानूय तांकां मेळून खोस उक्तायली। तशेंच प्रधानमंत्र्यांनी एका पोस्टराचेर ऑटोग्राफ लेगीत दिलो। जब अंदर आए तो उन्होंने 2 बच्चों के नाम पूछे। एक छोटे बच्चे से प्यार किया था उन्होंने। So really very proud moment for every Indian who's living in Greece। और बहुत ही भव्य स्वागत किया गया हमारे सभी साथियों के द्वारा और मोदी जी ने मुझसे भी हाथ मिलाया और अविस्मरणीय। And thank you so much all the media and सभी ग्रीस में जितनी भी कम्युनिटी है उनकी ओर से मैं सभी की ओर से नरेंद्र मोदी जी का वेलकम करती हूँ। बिझनेस वीस शिखर परिषद आयज सावन नवी दिल्लीत सुरू जाली।
या शिखर परिषदेत केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन आणि धर्मेंद्र प्रधान तसेच एस जयशंकर, G20 शिखर परिषदेचे भारतीय शेर्पा अमिताभ कांत तसेच वेगवेगळ्या देशांचे अर्थमंत्री ह्या परिषदेत वाटो घेतात. 3 दिवसांच्या या संमेलनात उद्योगासंबंधी वेगवेगळ्या विषयांचेर चर्चा जातली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 ऑगस्टाक या परिषदेच्या खासा सत्रात मुखेल सोयरे म्हणून वाटो घेतले. व्यापार आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हे 2 मुद्दे या परिषदेचे केंद्रबिंदू असतले. भारताच्या पुढारपणाखाला G20 संस्कृती कार्य गटाची 4थी आणि निमाणी बसका वाराणसीत जाता. देशातल्या तसेच आंतरराष्ट्रीय संघटनांच्या प्रतिनिधी हातून वाटो घेतलो. या वेळार या चर्चेत वांटेकार जाल्ल्या प्रतिनिधींनी इस्रोच्या चंद्रयान 3 मिशनाच्या यशाक उद्देशून तांकां परबीं भेटयली. या मंत्रीस्तरीय बसकेत संस्कृती मंत्र्यांच्या बसकेत घोषणापत्राच्या मसुद्याचेर चर्चा जाली. तशेंच संस्कृतीचो विकास आणि सहसंबंध घटमूट करपाविशीं विशेष मुद्दो आशिल्लो अशें G20 संस्कृती कार्य गटाचे अध्यक्ष गोविंद मोहन हांणी सांगले. और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो कल्चर वर्किंग ग्रुप में जिन्होंने अपनी भागीदारी दी है और जो G20 के बेसिकली जो घटक हैं उन सबके जो संस्कृति मंत्री हैं वो यहाँ 26 तारीख को एकत्रित होंगे और भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के माननीय मंत्री जी इस पूरी सभा की अध्यक्षता करेंगे. जो हमारे 4 प्राथमिकताएं हैं कल्चर वर्किंग ग्रुप की, उस पर जो सर्वसम्मति से सारे देश और सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिन मुद्दों पर सहमत होते हैं उनका एक दस्तावेज जो बनता है उसको डेक्लेरेशन बोलते हैं. उस डेक्लेरेशन को अंतिम रूप देने के लिए मेरी अध्यक्षता में ये 2 दिन बैठक आयोजित की गई है और इस बैठक से जो डेक्लेरेशन निकलेगा उसे सर्वसम्मति से जो माननीय मंत्रीगण आएंगे वो अडॉप्ट करेंगे 26 तारीख को. कल्चर यूनाइट्स ऑल की जो रूपरेखा है उसको सर्वसम्मति से जितने भी देश हैं उन्होंने उसको अपनाया है. वासुधैव कुटुंबकम की बात हमने कल्चर यूनाइट्स ऑल के माध्यम से की है और भारत की विविधता में एकता की बात ये 4 मीटिंग्स अलग अलग जगह आयोजित करके और भारत की डाइवर्सिटी को दिखा के लेकिन उसके साथ ही उसकी यूनिटी को भी दर्शाते हुए हमने इस बात को इन सबके सामने रखा है. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांची नवी दिल्लीत भेट घेतली. ह्या बसकेत गोयच्या विकासासंदर्भात साबार विशयांचेर चर्चा जाली. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी केंद्र सरकारा वतीन गोंय सरकाराच्या वेगवेगळ्या येवजण्यांक तेंको आसतलो अशें आश्वासन दिलें. हातूंत राष्ट्रीय खेळा सर्तीचो आस्पाव आसा अशेंय तांणी सांगिल्ल्याचें मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी ट्वीट संदेशा वरवीं कळयलें. तशेंच केंद्रीय खेळ आनी युवा वेव्हार मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांची मुखेलमंत्र्यांनी भेट घेतली. राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या आयोजनात केंद्र सरकाराचो पुराय तेंको दिवपाचें आश्वासन खेळा मंत्र्यांनी दिल्ल्याचें मुखेलमंत्र्यांनी ट्वीट संदेशा वरवीं कळयलें. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी केंद्रीय नागरीक उड्डाण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हांची नवी दिल्लीत भेट घेतली. ह्या वेळार गोंयचे पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, उद्देग आनी पंचायत मंत्री माविन गुदिन्हो तशेंच राज्यसभा खासदार सदानंद शेट टाणावडे लेगीत हाजीर आशिल्ले. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हांणी दापोळे तशेंच मनोर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ कार्यान्वीत उरतले आनी दापोळे विमानतळ हाच्या फुडें अदीक प्रमाणात उदरगत करतले अशें आश्वासन केंद्रीय मंत्र्यांनी दिलां अशें मुखेलमंत्र्यांनी ट्वीट संदेशा वरवीं सांगलें. खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसोच विसव. खूबसूरत एहसासों को संजोते पिरोते ये मासूम नटखट हमारे साथ
उछलते कूदते दिल की बात कह जाएं। इनसे जुड़ी कई बातें, कुछ सच कुछ अफवाहें। जानिए हमारे साथ हमारे नए शो में माय पेट माय बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर, हर रविवार शाम 7 बजे डीडी नेशनल पर। विसावपणाने उपकार पळोवया मुखावेल खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी राजयोगिनी दादी प्रकाशमणी हांच्या उगडासान राष्ट्रपती भवनात टपाल तिकेट जारी केली. ब्रह्मकुमारीच्यो आदल्यो मुखेल प्रशासक म्हणून राजयोगिनी दादी प्रकाशमणी हांणी काम पळयल्लें. तांच्या प्रशासना वेळार संस्था 130 देशांनी विस्तारीत जाल्ली आनी सध्या 140 देशांनी ही संस्था आसा. ह्या वेळार राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी टपाल तिकेट प्रकाशीत केल्ले खातीर संचार मंत्रालयाक परबी भेटयली. राजयोगिनी दादी प्रकाशमणी हांणी फकत भारतातूच न्हय तर 140 देशांतल्या लोकांचे जिणेंत सकारात्मक बदल घडोवन हाडला अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सांगलें. उनके द्वारा चलाई जा रही माई स्टाम्प योजना में बहुत लोकप्रियता प्राप्त की है. इस योजना के कारण बहुत से लोग कस्टमाइज्ड स्टाम्प्स खरीदते हैं. इसके माध्यम से आज लोग अपनी पसंद के अनुसार कॉमेमोरेटिव स्टाम्प के साथ अपनी तस्वीर या कोई अन्य थंबनेल फोटोग्राफ लगाकर माई स्टाम्प खरीद रहे हैं. आदिवासी कल्याण संचालनालया वतीन बाणस्तारी मार्केट प्रकल्पाचो लोकार्पण सुवाळो काल जालो. ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी राज्याचो चौफेर विकास करीत आसतना नव्या प्रकल्पांक लागून गांवाचो तशेंच राज्याचो विकास जातलो अशें सांगलें. ह्या वेळार थळाव्या पंचायत आनी नगरपालिकांनी ह्या प्रकल्पाचो सांबाळ करपाची गरज आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. ह्या वेळार खेळां मंत्री गोविंद गावडे, केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक, जिल्लो पंचायत वांगडी रमेश भोसले, आदले मंत्री प्रकाश वेळगीप आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. 40,000 कोटी जे आसात ते गोंयच्या विकासा खातीर ह्या सरकारा कडेन गेली 5 की जे राज्य फाटी आसा, ज्या राज्याक जी गरज आसा ती पुरोवपाचें काम हे सगळें गोंयांच न्हय तर संपूर्ण देशात हें काम जे आसा वेवस्थेन चालू आसा. आज हो प्रकल्प तुमच्या हातांत तुमकां सुपूर्द केल्लो आसा, पंचायती कडेन सुपूर्द केला, तुमच्या लोकां कडेन ह्या मतदारसंघात सुपूर्द केल्लो आसा आनी लोकांनी आपलें जीवनमान हें करचें. ह्या प्रकल्पाक व्यवस्थितपणे प्रकल्प सांबाळून आपापले उदरनिर्वाहाचें साधन त्यांनी परत एकदा हे करचें. 12.5 कोटी केंद्राचे आणि उरलेले आमचे पैसे राज्याचे हे घालून हो प्रकल्प आम्ही पुराय केला. कित्याक सांगले वेगवेगळी फावटी वेगवेगळ्या प्रोजेक्टा खातीर अशा की केंद्राचोय फंड हाडला. हांवें इतक्याच खातीर याद करून दिली की कितले पयशे आमच्या पंचायतीन म्हणल्या ते पंचा बरोबर जे शॉप भाजी घालून बसतले गाड्याकार नुस्तेकार सगळ्यांक याद उरपाक जाय. तांकां जर याद मेळना जाल्यार ताची किंमतूय उरची ना. पण ताची किंमत उरप गरजेचें आसा. तरी म्हणजे कोणी हांगा चुकलो खंय आनी कितें केलें हे जावन उपयोग ना. ताची काळजी हो प्रकल्प सरकाराचो न्ही, हो प्रकल्प तुमचो ह्या फुडें. हो प्रकल्प प्रत्येक जो भाजी घेवन बसतलो तेजी, नुस्तें घेवन बसतलो तेजी, झाडां लागता तेजी, तो गिरायक घेतलो पळय ताजोय हो प्रकल्प आसा. सगळ्या सरकारी सेवांचो लाभ घेवपा खातीर गोंयच्या नागरिकांनी ग्रामीण मित्र येवजणे खाला कार्यान्वीत केल्ल्या हेल्पलायनीचो आदार घेवचो असो उलो पर्यटन खात्याचे संचालक सुनील अंजीपाका हांणी पत्रकार परिशदेंत मारलो. ग्रामीण मित्र हो प्रकल्प केंद्र सरकाराच्या डिजिटल माध्यमांतल्यान लोकांक सुटसुटीत आनी तात्काळ सेवा दिवपाक मजत जातली अशें तांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. Department of IT has provided almost 5,000 incentives. That's what we are under proposal only. Once it's completed, then we'll give the details further. But such type of incentives also we are in the process of giving to the citizens. Apart from that, if you could see our call center also, before coming here also I went there how they are operating and how they are responding to the citizens. For example, so that daily monitoring is very important. So that's why every daily basis we are monitoring through the dashboards now. So 187 calls so far we have received, and we have already delivered four services to the doorsteps. And whenever we delivered those services to promote or encourage the citizens, we have taken the feedback from them whether our Gramin Mitra has ensured
everything as per Goa Online Services, whether they are courteous with the citizen or not. Such type of feedback also we have taken, and we got very good feedback mechanism from the citizens also. इंस्टाग्रामाच्या मजतीन हनी ट्रॅप कार्यपद्दत वापरून पणजे पोलिसांनी दोनापावलाच्या बंगल्यांतल्यान 50 लाख रुपयांच्यो भांगरा वस्ती चोरपी सुरेंद्र छेत्री हाका अस्तंत बंगालात अटक केली. तशेंच चोरिल्ल्यो भांगरा वस्ती परत मेळोवपाक पुलिसांक यश आयिल्ल्याची माहिती SP निधीन वॉल्सन हांणी पत्रकार परिशदेत दिली. After close to a month of sincere and persistent and intelligent efforts of Panji police station team under the leadership of Inspector Nikhil and SDPO Sudesh, we have arrested the accused from West Bengal, and he has been produced before the court and now is in police custody. And during his police custody we have recovered jewellery which was part of the stolen items from Mumbai. 1 week of intense technical surveillance, we understood that this person is based in West Bengal. But where this person is, we were unaware. Now the police came up with a very intelligent plan in which we have found out the identity of this person is Nepali and he is 31 years. फिर हमने देखा कि इसका जो नंबर जो ट्रैक यूज किया है, दिस नंबर इज लिंक्ड टू वन इंस्टाग्राम अकाउंट एंड फेसबुक अकाउंट. इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट में देयर इज नो अदर नंबर बाय व्हिच वी कैन ट्रेस हिज लोकेशन, बट द इंस्टाग्राम अकाउंट वाज एक्टिव. द पुलिस आल्सो क्रिएटेड ए फेक इंस्टाग्राम आईडी ऑफ ए गर्ल. हमने एक फेक आईडी बनाया लेडी का, इनफैक्ट ए गर्ल का. वी टुक द हेल्प ऑफ ए गर्ल also, and we started talking with the person. Where after 3-4 days of intense chatting, the person revealed his location and person revealed his phone number. Immediately a team was sent to West Bengal. West Bengal में उसको West Bengal पुलिस की हेल्प से हमने उसको अप्रहेंड किया. वहाँ पे उसको पेश किया कोर्ट में. कोर्ट ने हमें ट्रांसिट वारंट दिया. ट्रांसिट वारंट के बाद we came here. We presented it before the court here, where we got the PC. और उसके इंस्टेंस में we recovered some of the jewelry from Mumbai. चंद्रयान 3 चंद्रार देवल्या उपरांत लँडर विक्रम हाणें आपलें काम खूब बऱ्या तरेन केलां. इस्रोन आयज आपलो एक नवो व्हिडिओ जारी केलो. रोवर चंद्राचेर कसो देंवलो ते ह्या व्हिडिओत दिश्टी पडटा. आता खेळूया एक ल्हानसो विसव. Running, jumping, dancing and grabbing, tuning into style, health and grooming with cool, cute, charming faces. They are our pets, our best friends forever. Every Sunday 7 p.m. only on DD National. उपरांत येवकार पळोवया मुखावेली खबरो. अमेरिकेचो आदलो अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हाका काल जॉर्जियाच्या पुलिसांनी कट रचपाच्या आरोपात अटक केल्ली. जॉर्जियात 2020 वर्सा जाल्ल्या वेंचणुके वेळार निकाल परतुवपाचो यत्न केल्ल्याचो ताचेर आरोप आशिल्लो. ह्या प्रकरणात डोनाल्ड ट्रम्प हे जॉर्जिया पुलिसांक शरण आयिल्ले तेन्ना तांकां अटक जाल्ली, पूण $2 लाख बॉन्डाचेर तांकां सोडलो. स्वताचेर गुन्यांवकारी आरोप जाल्या उपरांत अमेरिकेचे आदले अध्यक्ष चवथे खेपे शरण आयिल्ले.
जापानात रेडिओ ॲक्टिव्ह उदक प्रशांत महासागरात सोडपाच्या प्रक्रियेत सुरुवात केल्या. जापानाच्या फुकुशिमा परमाणु प्रकल्पांतल्यान हे रेडिओ ॲक्टिव्ह उदक भायर सोडटात. जापानाचो हो वाठार भूकंप आनी सुनावणेक लागून उद्ध्वस्त जाल्लो. सुरवातेक 2 लाख लिटर उदक सोडटले, उपरांत दर दिसा 4.06 लाख लिटर उदक सोडटले अशी माहिती आसा. ह्या प्रक्रियेक थळावे नागरीक तशेंच आंतरराष्ट्रीय मळावेल्या लोकांनी विरोध केला. थळाव्या नुस्तेमाऱ्यांनी ह्या प्रक्रियेक लागून नुस्तेमारी वेवसायाचेर वायट परिणाम जातलो अशें सांगून विरोध उक्तायला. काँग्रेस फुडारी आनी खासदार राहुल गांधी हांणी कारगिलात वचून थळाव्या खेळां मैदानार एका भौशीक सभेक उलोवप केले. केंद्र सरकार ह्या वाठारांत जायते प्रकल्प उबारपाच्या हेतान लोकांच्यो जमिनी बळकायता, तशेंच लोकांक काय फायदो दिवपाक केंद्र सरकार सक्षम ना असो आरोप राहुल गांधी हांणी ह्या वेळार केलो. हिंदुस्तान की चाइना ने हमसे छीनी और दुख की बात है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने अपोजिशन की मीटिंग में कहा कि हिंदुस्तान का 1 इंच किसी ने नहीं दिया है, मामला जमीन का है. और बीजेपी के लोग जो आपकी जमीन है आपसे लेना चाहते हैं. अदानी जी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहां लगाना चाहते हैं और उन प्रोजेक्ट्स का फायदा आपको नहीं दिलवाना चाहते. ह्या वक्तव्याक आक्षेप घेत भाजपाचे म्हणयारे सुधांशु त्रिवेदी हांणी राहुल गांधी चीनाच्या उतरांनी घुस्पला आनी तांचेच विचार भारतात पातळायता असो आरोप त्रिवेदी हांणी पत्रकार परिषदेत केलो. राहुल गांधी जी को बार बार चीन की बातों पर इतना प्यार क्यों उमड़ आता है? ये राजीव गांधी फाउंडेशन को मिले हुए दान का एहसान है या चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हुए करार का इकरार है कि बार बार वो भारत सरकार से तकरार करने को तैयार रहे. बुडापेस्तांत चलपी संवसारीक एथलेटिक्स वस्तादपण सर्तीत आयज जाल्ल्या भालो फेक खेळांत ऑलिंपिक भांगरा पदक जैतिवंत नीरज चोप्रा हांणी जैत सोडला. ह्या जैता उपरांत नीरज चोप्रा फायनली खातीर पात्र थारला. 88.77 मीटर अंतराचेर भालो फेक उडोवन तो संवसारीक एथलेट्सा वस्तादपण सर्तीच्या निमाणे फेरये खातीर पात्र थारला. तशेंच पॅरीस ऑलिंपिक 2024 खातीरूय तो पात्र थारला. संवसारीक बॅडमिंटन वस्तादपण सर्तीत भारतीय खेळगडो HS प्रणॉय आयज उपांत्यपूर्व खेळ खेळटलो. आयज जावपी दादल्यांच्या एकोड्या सामन्यांत डेन्मार्काच्या विक्टरा आड प्रणॉय खेळटलो, जाल्यार दादल्यांच्या दोट्टी उपांत्यपूर्व खेळांत चिराग शेट्टी आनी सात्विक साईराज ही भारतीय जोडी डेन्मार्काच्या जोडी आड खेळटली. आता पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 30.5 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 23.4 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे ग्रीसांत भव्य स्वागत. ग्रीसाच्या प्रधानमंत्र्या सयत केली द्विपक्षीय चर्चा. बिझनेस 20 शिखर परिशदेक नवी दिल्लीत सुरवात. राष्ट्रीय तशेंच आंतरराष्ट्रीय उद्देग मळावेले भागधारक ह्या परिशदेत वांटेकार. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन, अनुराग सिंग ठाकूर तशेंच ज्योतिरादित्य सिंधिया हांची घेतली भेट. राष्ट्रीय खेळा सर्ती सयत दाबोळी विमानतळ मुद्द्याचेर जालें उलोवप. सरकारी सेवांचो लाव घेवपा खातीर गोंयच्या नागरिकांनी ग्रामीण मित्र हेल्पलायनीचो वापर करचो. पर्यटन संचालकांचो उलो. आनी नामनेचो भालो फेक खेळगडो नीरज चोप्रा पॅरीस ऑलिंपिक 2024 खातीर पात्र.
इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.